येस कल्पेश, आज तुझी बिनविरोध निवड झाल्या गिरी पंचायत कितें सांगूंक शकता तुमी? फर्स्ट ऑफ ऑल आयज म्हाका म्हाजे खातीर हो बरो प्राऊड मोमेंट की आयज हांव गांवचो सरपंच म्हणून निवड जाल्या म्हाजी. पयले सुवातेर म्हणजे हांव म्हाजे जे वोटर्स आसा, म्हाजे फॅमिली मेंबर्स आसा, सगळे म्हाजे फ्रेंड्स सर्कल, तांकां मनाक आजसून देव बरें करूं म्हणटा. स्पेशली म्हाजे वोटर्स जेंच्यांनी म्हाका सेकंड टायम निवडून हाडून हो म्हाका एक चान्स दिल्लो आसा. आनी आमचे जे माजी सरपंच आमचे जावन गेल्या सरपंचाचे शुभम बाबाजी, तेंच्यांनी ह्या गांवा खातीर बरी कामां हात घेतलेलो आसा, बरी कामां केल्लेली आसा. आनी थोडी कामां जी इनकम्प्लीट उरल्यात ती हांव कंप्लीट करपाक ट्राय करता. आमचे MLA केदार भाई, आमकां तेचो खूब सपोर्ट आसा आनी म्हाका पूर्ण विश्वास आसा की ही जी कामां जी उरल्यान ते आमी त्यांच्या सपोर्टान आनी आमचे सहयोगी आहा, आमचे कलीग आसा, त्यांच्या सपोर्टान ही कामां कितें उरल्यात ती डेव्हलपमेंटाची बी आमी फुडें कंप्लीट करूंक येता. थँक्यू. सगळ्यांत पयलीं अभिनंदन, कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा कल्पेश नायक जे आयज बिनविरोध अनअपोज निवडून आयल्या. तशेंच अभिनंदन म्हणटा आमचे आदले सरपंच शुभम, तेच्या पयलीं बाबाजीन हांगा बरें काम केलेलें शुभमान, ही पंचायत मेंबर, डेप्युटी सरपंच श्रिया, आमची दालिनी, आमची सुकांती आनी तेंची पुराय टीम जी आसा, म्हाका दिसता खरेंच एकठांय जावन एक टीम वर्क म्हणून तें काम फुडें व्हरत आयिल्लें आशिल्लें. तशेंच बाबाजीनूय भरपूरशीं कामां फुडें व्हेल्या आनी शुभमानूय भरपूर कामां, म्हणजे नवे नवे आतां कालूच तुमी पळयलां सिग्नला सारकें एक इनिशिएटीव घेवन ताणें बरी बरी कामां आपल्या पंचायतीन फुडें व्हेलेलीं. हांव आयज आमच्या कल्पेशाक कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा आसतना ताका सांगीत की जी कामां म्हणजे आतां उरल्या पायपलायनीन ही आमी कंप्लीट करुया. एकठांय जावन जेन्ना म्हाका दिसता काम करता, जेन्ना ती स्ट्रेंथूच दुसरी आसता, मतभेद नासतना जेन्ना एक विचारान एक मतान फुडें वता तेन्ना काम करपाकूय सोंपें आसता आनी गांवचे भलायकेचे निर्णय घेवपाकूय सोंपें आसा. हांव तांकां अनेकदां अभिनंदन म्हणटा की एकठांय जावन एक टीम म्हणून ते काम करीत फुडें आयिल्ले आसा आनी अशीच टीम म्हणून तेंच्यांनी काम फुडें व्हरत रावचें. सांगलां तशें जी उरलेली कामां आसा, इन्फ्रास्ट्रक्चर आसूं, ह्युमन डेव्हलपमेंट आसूं, जावं ती पंचायतीची कामां आसूं, ही सगळी आमी येताच्या कार्यकाळात म्हणजे जाता इतली मॅक्झिमम कामां आमी फुडें व्हरया. आनी अनेकदां सांगता सगळे एकठांय जावन एक टीम वर्क म्हणून आमी सगळे परतूनय जी जशी कामां आमी पयलीं व्हेल्लेली फुडें तशीच कामां आमी फुडें व्हरया. देव बरें करूं. सर, गिरी वाठारांत पयलें जाल्यार खास कित्याक अजून प्राधान्य दिवपाचें आसा न्हू, अथवा गिरी भागांत कितें कामां उरलेलीं? सगळ्याकून इम्पॉर्टंट म्हाका दिसता पंचायत घर पावसान बुडटा पळय तें आमकां शिफ्ट करपाची सगळ्याकून म्हणजे प्रायोरिटीन गरज आसा. सो हेका लागून आमी कम्युनिटी कडेन म्हणजे कंटिन्युअसली फॉलोअप करीत आसा. कित्याक आमकां थोडो जर जागो दिलो, एक 500-600 स्क्वेअर मिटर, तुमी पळयलां आसतलें सगळ्या पंचायतींनी पंचायत घरां जालीं. म्हणजे आमचे सालिगांव सुद्दां उरलेले ते सुद्दां फुडल्या 8 दिसां भितर टेंडर जाता. रेस मोगूस जाले, मागीर आमच्या सांगोळडान काम चालू जालें, आमचे हितून सालिगांवान आतां काम सुरवात जालेलें आसा. फक्त ह्या हेजे वाठारांतले आमकां जागो ना, ताका लागून उरला. शुभमान, कल्पेशान, बाबाजीन मेळोन आमचे सगळे उरलेली टिमूय तेंची आसा, श्रिया, दालनी, सुकांती, हेंच्यांनी मेळोन कम्युनिटी कडेन भरपूर मिटिंगो घेतल्या आनी तांकां अश्युरन्सूय दिलेलें आसा की बेगींतल्या बेगीन तांकां खंय ना जाल्यार खंय रिलोकेट करपाक जागो दितलो. सो जर जागो मेळ्ळो जाल्यार हांव तांकां अश्युअर करता की 2 म्हयन्या भितर हांव हें काम पंचायतीची सुरवात करता. म्हाका दिसता हें सगळें प्रायोरिटीन जावपाक जाय. कित्याक जेन्ना पावस पडटा आनी पंचायत उदका पोंदाक वता म्हणजे संबत जाता, बुडटा, तेन्ना पंचायत बंद उरता ती जालीच, पूण तेंचे रिकॉर्ड बीन आसता, सगळे पंचायतीन कागदां पेपर कितें आसा ते सगळे तेंचे पार्ट जाता, रिकॉर्ड तेंचे सारके उरना. सो म्हाका दिसता प्रायोरिटीन आमी सामकें पंचायत घर घेवपाची गरज आसा. येस. आयज सरपंचाचे इलेक्शन आसलें गिरी पंचायतीचे. हांव प्रिसायडींग ऑफिसर कुशाली हळणकर आनी आयज इलेक्शनाक एकूच फॉर्म भरलेले आनी त्या खातीर कल्पेश कृष्णनाथ नायक हेणें फॉर्म भरलेले आनी तो अनअपोज इलेक्ट जावन गेल्लो आसा एज अ सरपंच ऑफ गिरी. थँक्यू. हो कितें तेंचो टेन्यूर आसलो? तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.